यूपी वेंचणुकेची तयारी राज्यात थाटान चल्ल्या. सगळेच पक्ष आपल्या प्रचाराच्या तयारीक लागल्यात. आम आदमी पक्षाने मंगळारा यूपी विधानसभे खातीर 4 उमेदवार जाहीर केल्यात. पणजेच्यान वाल्मिकी नायक, वेळीच्यान क्रूज सिल्वा, शिरोडेच्यान मोलू वेळीप आणि मयेच्यान अजित सिंग राणे हांची नांवां निवडल्यात. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. 4 कॅन्डिडेटांतले 2 उत्तर गोंयांतले आणि 2 दक्षिण गोंयांतले, 2 नॉर्थ गोवा आणि 2 साऊथ गोवांतल्यान आसा. सगळ्यात पयलीं जाणें आम आदमी पार्टी आनी ताच्या पयलीं इंडिया अगेन्स्ट करप्शन हो मुवमेंट गोंयांत थंयच्यान चालू जायसर आज मेरेन तर आमचे बरोबर आसा आनी वावुरता अशें आमचे व्हॉलंटियर आप वावुरपी जे आमचे पयले कॅन्डिडेट आसतले पणजी मतदारसंघांतल्यान, आनी ते जावन आसा वाल्मिकी नायक. ज्या वेळार कोण नाशिल्ले ह्या पार्टीन, हांगा गोंयांत आमची स्ट्रेंथ नाशिल्ली आनी आतां आमी पळयता की आमी प्रत्येक मतदारसंघांत पावल्या. त्या खातीर काम करपी आमचे वाल्मिकी नायक. दुसरे पावण्यार साऊथ गोवांतल्यान आमचे ग्रावंड वर्कर, म्हणजे जे आमचे खरे व्हॉलंटियर जाणी डोर टू डोर करून गांवांत फिरून एक टीम बांदल्या. जंय आम आदमी पार्टीचें कांयच काम नाशिल्लें थंय आमचे कडेन एक बरी टीम आसा. अशें आमचे मोलू वेळीप जे शिरोडा मतदारसंघांतल्यान तांकां वेंचून काडल्या. आमची पार्टी जी काम करता ती फक्त कार्यकर्त्यां खातीर आनी आसाय बी ती कार्यकर्त्यां खातीरूच. आनी त्या खातीर कार्यकर्त्यांक वाव मेळचो, तांकां उमेदवारी मेळची, तांकां रिप्रेझेंटेशन मेळचें, ह्या खातीर सगळ्यांनी एकमतान थारायलें की मोलू सारको आनी कोण मनीस आसपाना, जाणें ग्रावंड लेवलाचेर काम केलां, घराघरांत फिरला, वाड्यार फिरला आनी थंयच्यान आमची टीम बरे तरेन शिरोड्यान डेव्हलप केल्या. तिसरे उमेदवार मये मतदारसंघांतल्यान ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे. आमचो चवथो उमेदवार क्रूज सिल्वा जे वेळी मतदारसंघांतल्यान कंटेस्ट करतले. क्रूज सिल्वा हे पंच जावन गेले, तशेंच सरपंचूय आशिल्ले. ते AVCB ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स एसोसिएशनाचे वायस प्रेसिडेंट आसा आनी नुस्तेकारां खातीर तांच्या हक्का खातीर तांचो खूब वावर आसा, काम आसा. कॅसिनोच्या विरोधांत जे साळ नदीन कॅसिनो येवपाचे आशिल्ले त्याच्या विरोधानूय तांच्यांनी आंदोलन उबें केल्लें आनी थंयच्यान कॅसिनो धांवडावन घातलेले. We believe that we must govern one another. That is our undying principle. आणि आज आम्ही आमचे 4 कॅन्डिडेट्स जे आसा पळय ते आमी वी हॅव डिसायडेड ऑन 4 कॅन्डिडेट्स, 4 कन्स्टिट्युएन्सीज. दे हॅव गॉन थ्रू द प्रोसेस. जो प्रोसेस आशिल्लो पळय तो आमचे व्हॉलंटियर जे आशिल्ले, आमचे कार्यकर्ता जे आशिल्ले ज्या कन्स्टिट्युएन्सीक, तांचे कडेन विचारून नांवां वयर खंयची आयली पळय ती ताज्या प्रमाणे बात जालो, भासाभास जाली आणि ठरयलें ह्या 4 कन्स्टिट्युएन्सीज आमचे मुख्य कॅन्डिडेट्स आसतले म्हणून. At this point, we will take one step at a time. We will go through this process when it comes. At this point, we are far away from even declaring all 40 candidates. Only after all 40 candidates have been declared, then we will see what is the next step. At this point, we are reaching out to people, asking them to suggest wherever we are feeling that yes, the process could be started and taken up with. We are moving ahead. And we will come up to that question. This is a valid question, but we will come to answer to that at a right time.